आत्ताचिके हाडना तापनी उणिदल्ले सुस्तु एक नमूने सुस्तु जिब्बे रुचिना जाऊचे नक्क मुंदिस्ता पडल तुम्ही पैरी मिगेल बमनान करचे मक्कंतू केदन उठायता केदन काम करत म्हणदल्ला काम करका म्हण उमेदेस अंगन शक्ती ना. हो तुळसी उठून बसल्या मुगो आरामदल्वे आता. अय्यब्बा पूर मारायती म्हाकंतू पूर जावन गेल्ले केदन तू उठयता केदन काम करता म्हण राखतसिला हांव. हा भितर कसने काम केला की म्हाका न्हिदोन न्हिदोन पूर जालेलें म्हणटा ताका ये गट बसया म्हण हंगायली. काम करचेक तुमी सांगका वे इतले वर्ष तुकून हांवची काम करून घेवन वतास कर ना वे संगती कांय कांय कुडवाना आनी के कोर्स कंप्लीट जायनी. डॉक्टर पळयल्यार रेस्ट घे म्हणटा तुम्ही पळयल्यार अशी करता ती. यो देवा हे जन्म कसले की म्हण दिसता म्हाका. हा डॉक्टर सांगता ती रेस्ट घे म्हणून कडे न्हिदनूची असल्यारी उठून काम करका म्हणून सांगता ती. ताजे पुडेची आम्मीची केची काम करची चांग अशी न्हिदोन अशी चांग नाही कळवे. मक्काची के कडवलेल जाल्यार हांव कडवलेल काम करना आशिल्ले. सकाळ उठयतना चिकेचे आरामशी दिसले रुलांव फण्ण घालनी वे हांवें अशी सोय घालनो रुलांव फण्ण घालया म्हूण लेखले. तुमको पियाव घालायला इश्ट नवे म्हणू पियाव टोमॅटो एक दोंडे मिरसांगे घालनो उपीट करनी वे हांवें. तुम्ही पळयला अशी उलयता बा. तें कसले गो तिथे दिग तांडून सांगता रुलांव फण्ण घालले म्हळ्यार पावना वे. तशी पळोवचे गेल्यारी हांवें दिग पट्टी कोरयत. आज सकाळ ओग्गी उठोनू कापी कोरनू उटकाक जागोनू नाणोनू तिक खाण खावनू स्कुला सोडयलो. हा कोयर बरे काडले हांव इतली दिग पट्टी कोणाला सांगचेत. अयो देवा काम कितले जाल्यार कोरयत अशी हुशार नाशी न्हिदोचे अशी पर आयकूंक घेवचे कोणाक नाका बा नाका. तुम्ही आतां इतलें सांगतात मू इतले दिवस हांव पुरा कोरून वतशील मू. तुम्ही बरी कोयर काडले. हांव एक दीस सोण अशी कोयर काडून पुसीत आशिल्ली आनी पुट्टा काका आज नणलवे तुम्ही खाली हात पाय तोंड धुलेले. म्हाका सांगला तीन पुरा गोतसवे. हांव तिका एक दीस चुक्केन अशी नणयत आशिल्ली. दिवसा 2 वेळा नणोची तिका हांवें गोतसवे. तुम्ही एक वेळा नणयना ती ताचेर इतलें उलयता ती. इतलें कतसल कसन म्हा काम केलें रांदय व्हडलें मांड दिता आनी हांवें घायन व्हन्नी हाण दिता. म्हयना ताण पयर उल्लोच आयिल्लो ताणें हाण दिली मू जाल्यार तुमी काम म्हणटा ती नवें नाका म्हणटा नाका हांवच उठून करता कुडवलेल काम करता. तू काम करचे वय म्हणटले री वासरीन ते थोडे आयदनस पळय होगोर्दूचे जात की पळय. हांव एक चोर अंगडी वचून येतशील गो मारे ती. तुम्ही अंगडी वचका वे आनी साधनाक म्हळ्याली तुळशीदास अंगडी येवचे नाका तू कितली हुशार ना मू पळोवंक घेव म्हण सांगले मू. चरडापय मम्माना सांगिल खंय तुळशीदासल भायले हुशार ना ताण अंगडी येवचे नाका कशेंच म्हणो तिके फोन करून निमगी म्हणून सांगिल खंय. तुम्ही पळयल्यार अंगडी वचका म्हणटात मू. हा होई गो चरडापय मम्मान येवचे नाका म्हणलेल होई जाल्यार मारे ती हांव अंगडी वचनी जाल्यारी तर रवी एक नमोन करता गो. हंग भारी पक्षपात करता ती. तुका जाल्यार रज मेळटा म्हाका जाल्यार रज मेळना. हुशार ना म्हळ्यार आयकतल ना ती. प्रमाणेक नमोन करता गो. कशी तू उठून बशी तितले हुशार जाल्ले नवे ताका वचून येवया की पळयतस पळय. तुम्ही अशी सांगल्यार हांव कसं म्हणचें म्हणटा. म्हाका तू कांय कांय कुडवाना आसो मी गेलपाला देवस
देव राखतालो आनी कसं करचें तुमकां तितलें वचकती म्हणटला वचूं नाही येते. नरकू नक मारयती सम उलय वचना दैत्वे हुशार नातील तेनांनी कशी उलयतात म्हणटा मग बद कांय कांय कडू ना. देवा ओ तुळसी उठून बसल्या मग नीतो चनजवे हो हळे मनी सुनमाई म्हाका कळलेलें ना बैसती खुर्ची हाडटा. खुर्ची आणि दायदला रम्य हाण घेतती हेवे आमगेले घर आमक कसने संकोच ना त्या सोडी तुगल बायल हुशार नातील उठून बसल्या मोरे तिक निद्य म्हण जोर करचे सोणू पट्टांग मान राबला मो तू निदोन निदोन तिका अंग दूकी मळल्ली तांणी म्हाका बैस म्हूण सांगनी ती हांवेंची न्हिदो न्हिदो न्हू आंगा पुरो दूख शेयले ताका एक गड बसया म्हूण आयली. एक गडी बसया म्हण हंग बसिल्वे सकाळी एक गडी रन्नी लगवचा म्हण रुलाव पन्न घालेल्वे म्हाका गोत्ता म्हण लेखलावे तुवें. सकाळ उठयतना सुस्तू गिस्तू कसने नासिले पापांनी एकलेना पुरा कोरकनमे कोडवेलेल काम करया म्हूण हांव गेल्लेली. हे विशय अयो यो यो बमनाल मरी अद्राकून घेवच्याक कितलं मद्दाडीत गो तुवा आमक गोत नावे मारायती पूण आम्ही वरे हेंची काम केलेले आता तुवें तेंची करतास. तू मत्त बमना कष्ट दत्त म्हणून एक एक काम करचे सूर केले रे तुगल सुस्तू उडी जायना आणि के चढता वत्ता तापैले री आश्चर्य ना अंग दूकिदले री तापेत्ता कळवे आता गट्टी मन कोरनो रेस्ट घेवनो वक्त घेवनो टाइम टाइमाक खाण जेवण केले री वग्गीत हुशार दत्ता मागे तू कितलं काम करी कोणे नक्क म्हणाती आता नु तोची रेस्ट घे. दायत ಹೊಳೆ ಮಾ ಪಾಪ ಹಂಗ ಕಾಮ್ ಕೋನ್ ಪೂರ್ जाऊन गेला. अय्य तू करचे पडला रे प्रपंचान तू इकेकलक बम्मण मळल्वरी बाईले कुशार नातील त्याने एक दोन काम केल्यार कसन दत्त गो नाही रे तुळशीदासा. होय होय वळे मा असल टायमार हांव बायले पळोवंक घेवका बा तीच ऐकना. ती ऐकना म्हणून तू सोडचं नच रे पळय ती वकी हुशार दल्लरी तुकाच आराम नवे ना म्हणा तू अशीची काम करता बस कदत्ता चढा पैमा मग किल दिस तुक सोडता आज पळयता फाय पळयता पर दुकून काम यो म्हणता वचकतीत नवे आता तू दल तितली तिक रेस्ट दी ये वग्गी हुशार दल्लर पळय बड्डी समेत तुक उपचार करता. आमगेल सुनमायल उत्र मला उत्र करेक्ट सांगले. तुम्ही बैसती हांव एक चूर चा करून हाडटा. चा कतकी आणि कसने पाप हुशार नातेले पळोवंक घेवन तुका पूर जावन गेला आणि आम चा हांडीतके आम्ही कसन सोयी रे केन्ना कितें हंग घेतती वत्तती चा आणि कसने नाका तुगेल बाईले कसने जावक की पळय. नाका म्हाका कसने नाका इते तांकां कसनेची एक चूर कोन हाडयत आशिल्ले चा पितात न्ही एक चूर चा कोन हाडाती. हा बरी चा कसलेक त्या जुट्टू मिरसांगी बजय कोण हाडता तुळशीदास न्ही रे. हा बज कोण हाडता. हा वशी उतरा म्हणलेल मारया हुशार नातिलेक पळोवचे येतना बज खातत्वे वस वासरीन कसने काम असल्या कोरून घे आम्ही तुळशीला गुल्लन वत्ता ती. आज आमगेल सुरेखान दाळीताय बटाटे सांग आणि अंबुली चटणी दिला. तुळशीक जिब्बे रुची ना म्हणत नवे जिब्बेक चटणी लावून घेनो जेवण करो एक मुष्टी सरबत पळे. अयो मिगेल निमिती तुमकां प्रति दिसू बाद नु तो वच्चू निद्दले नत्लरी हातपाय बंदून नित्कोरक दत्त पळे उल्लैತ ಹುಳ್ಳಿ.
आमगेल गायनान आमसाणी कूट कोंदिಲ್ಲ ते 1-2-3 दिस वर्ता त्या जिब्बे लावंगेनो जवण करी कळलं तुळशी ಒಗ್ಗಿ ಹುಷಾರ್ದಲ್ಲರಿ ದುಃಖ ಆರಾಮ ತುಳಸಿದಾಸ ಕೈ ಆರಾಮ तू हस रे पुता आम्ही उलयतात मग तू वे हंग राबले रे तुगल काम बाकी राबते रे हाव दव येऊ कवे होई होळे मा भितर मस्त कामस हाव कोण घेता हा भीतर चमकल पळ तुळशी कुडवाना तिलतेदना रेस्ट घेऊ का गो बामून कितले कर कर करो पिरपिरी करो तू ते कन्ना घाण घेवचे नज्ज ಮತ್ತೆ के ಹೊರಚೆ नज्ज तू कितले रेस्ट घेऊन कितलो घेऊ शारदत की कितले चांग तुमका चांग त्या सोनो तो कसे की कर कर करता पिरपिरी करता म्हणून सांगून कामा हात गलमळे रे कडे तुक्काच कष्ट पण आता चितुगल बांबून अशी पिरपिरी करतास आणि के 4 दिस चढ मिळे रे आणि परिस्थिती काही कोचन पावत म्हणून आलोचन करी तशी म्हणा रे तुमका कशी कळलं आम्ही गेटाला घेतानाची तू आणि ताणुल्लोच ऐकत आसिले पैरी आमगेल गायन आणि सुरे केलतने शीदल खेमो त्यांनी उपाय री तुका अय्यो मारे ती मकरापच्या जायनी हा बैसून सोडगोसून नाही राब हावे खुर्ची हडता ओ तयस नवे हडत राब तकाच्या मिउल्लन घेऊन तुळशीदासक चिके चेर फुटकोन भितर पेटलेल ग हगूर उल्लई गोसून नाहीये आम्ही प्लॅन केलेल तुळशीदास कळली म्हणाली तो आणि एक जीव खट्टा मग हिक रेस्ट मिळची कशी हो हे तुमगेल प्लॅन वे पैरी अशी दल्ले आमगेल सुरेखा कनी गायनाक सूक्ष्म कळली खैंगो तशी दावनु त्यांनी तुळशीदासक चिके होगलेल खै हो होई वे घरान तो बैले कसन काम म्हणतती बैल मनुष्य हुशार नाशी निदलल तेदना काम पुरा मातर पडतन दरलंक कोपेत तंका किरी किरी करतती पिरी पिरी करतती तेदना बैल मनुष्यन चिकीची नाही सरी बमनाक होगळून काम करून घेऊ का नव्हे तसे म्हणू बमना लगी काम करून घेऊन खाऊची नाही पापा तंगल काम तंकसता आमगेल काम आम्ही कर का कुडवाना तिलतेत ना अशी चिकीची बुद्धिवंतिक दाखो कदत्ता नव्हे हा सांगेल करेक्ट नव्हे तुमगे लगानी कसन आयडी असलं रे द ऐकून कमेंट्स अंतिलशी येते तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमक सपोर्ट करचे विसर नका ते तुमका खंयचे नमने व्हिडिओ इष्ट जात म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येते आम्ही तसल नमने व्हिडिओ करून घालच्याक प्रयत्न करता ते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद.